दिल्लीतले उंचेले मंत्रीगट जावं नाजाल्यार समित्यो गोयचे मायनिंग म्हणटा तशें लागींच्या काळात सुरू जावपाची लक्षणां बरी दिसनात। सुमार 18 म्हयन्यां सावन बंद आशिल्ल्या मायनिंग उद्देगाक आनीक एक निराशेची वार्ता। मोदी सरकार नॉन कॅप्टिव्ह लिजां रिन्यू करपाक चड करून न्हयकार दिवंक शकता। नीती आयोगाच्या एका उंचेल्या समितीन सरकाराक दिल्ल्या सल्ल्यावेल्यान हो प्रस्न उप्रासला। 50 वर्सां सावन चलपी खणींचे लिजांची 31 मार्च 2020 एक्सपायरी। 2020 मेरेन एक्सपायर जावपाची नॉन कॅप्टिव्ह लिजां रिन्यूवल करची न्ही। ही लिजां पावणेर काडपाचो समितीचो मोदी सरकाराक सल्लो। सरकार ह्या सल्ल्याचेर सध्या अभ्यास करता। थळाव्या स्टील उद्देगांक मिनाच्या कच्च्या मालाची पुरवण वेवस्थीत जावची म्हूण खण उद्देगान नॉन कॅप्टिव्ह खणींच्या लिजांक एक्सटेन्शन मागलां। मायनिंग उद्देग मागता नॉन कॅप्टिव्ह मायनिंग लिजांक एक्सटेन्शन। फेडरेशन ऑर मायनिंग इंडस्ट्री फिमीनूय लिजांची एक्सपायरी मतींत धरून मायनिंग उद्देगाचे वायट परिस्थितीची कल्पना नीती आयोगाक दिल्या। ह्या रिपोर्टा प्रमाण केंद्र सरकारान स्टील उद्देगाचेर परिणाम जावचो न्ही म्हूण मायनिंग कंपन्यांक लिजांचे एका लिजावेल्यान दुसरे कडेन ट्रान्झिशन करूंक हे आदींच 4-5 वर्सां दिल्यात। आनीक मुजतवाड दिवपाचे तयारीत मोदी सरकार ना, तांची तयारी पावणेचीच। पुराय देशांत 329 नॉन कॅप्टिव्ह खणी आसात आनी चडश्यो गोंयांत। सरकार कमिटीच्या सल्ल्यांचेर अभ्यास करून रोखडोच पावणेचो प्लान हाडूंक शकता, म्हणजे हो प्लान बादलो जाल्यार चडसो गोंयाकूच। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।